गोवा डेरीन आता स्वता आईस्क्रीम करपाक सुरवात केल्या. डेरीच्या आईस्क्रीम युनिटाचे उक्तावण शुक्रारा जाले. डेरीच्या नव्या आईस्क्रीम युनिटाक लागून रोजगाराच्यो नव्यो संदी तयार जातल्यो म्हूण फोंडेचो आमदार लव मामलेदार उक्तावणाक उलयलो. आईस्क्रीम युनिटाच्या उक्तावण सुवाळ्याक सहकार निबंधक जगन्नाथ भिंगी, सोसायटीचो अध्यक्ष विठोबा देसाय आनी संचालक मंडळ आशिल्ले. गोवा डेरीच्या आईस्क्रीम युनिटाचे फोंड्या शुक्रारा उक्तावण जाले. फाटलो कांय तेंप गोवा डेरीचे आईस्क्रीम येताले, पूण ते स्वताचे युनिटांतल्यान न्ही. आता डेरीन स्वताचो आईस्क्रीम प्लांट घाला. डेरीच्या नव्या युनिटांतल्यान तरणाट्यांक रोजगार मेळटलो म्हूण आमदार लव मामलेदार उलयलो. एम्प्लॉयमेंट थोडो जनरेट जालो. एम्प्लॉयमेंट लोकांक थोडे भुरग्यांक काम मेळटलें आनी ते बी फोंडेच्या आसपासच्या एरियेच्या भुरग्यांक काम मेळटलें. त्या दृश्टीन हे मोठे पावल. सरकारी येवजण्यांक लागून दूद वाडला आनी ताका लागून डेरीन आईस्क्रीम करपाक सुरवात केल्या. ते 77 लाखां भितर हे सगळे आईस्क्रीम जाल्लो आसा. तुम्ही एक आमचो आईस्क्रीम प्लॅन सगळ्यांनी पळयलो आसा आनी हे सगळे भांडवल तुमचे आमचे जे पळय दूध संघाचे जाल्ले भांडवला भितर काम केल्लें आसा. खंयच लोन काडलें ना, खंय सबसिडी घेतली ना. कळाचे सरकारा कडेन मागणी आमी सबसिडी दिली. केंद्र सरकार फूड आयटमा भितर आमकां सबसिडी मेळट जाल्यार ती आमी घेवपाचो प्रयत्न करतले. पूण अभिमानाची गोश्ट म्हणल्यार आमी जो पळय दुदाचो धंदो करता त्या धंद्या भितरच त्या मानवलांक हे सगळे आईस्क्रीम आमी केल्ले आसा. आनी म्हाका एक आशा आसा आनी विश्वास आसा हो आईस्क्रीम खंय तरी आमकां प्रॉफीट मार्जीन दितलो. सहकार निबंधक म्हणटा डेरीची अर्थीक परिस्थिती बरी आसा. दूधकारांकूय ताचो फायदो जाता. गेल्या वर्सा जवळ 90 लाख रुपया सगळ्या सोसायट्यां पर्यंत पाविल्ले आसा. हे सरकाराची एक योजना आसा की शेतकऱ्यांनी दूध चड प्रमाणात तरी उत्पादन करचे आणि आईस्क्रीम प्लांट म्हणलो की दूध उत्पादन हे चड जायच. डेरीचे व्यवस्थापन सारकें ना. दूधकारांक पयशे जाय तशे मेळना म्हूण सांगून एके वटेन सरकार दुसरी डेरी हाडपाक सोदता जाल्यार दुसरे वटेन गोवा डेरी उत्पादनांचो विस्तार करता. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर विवेक प्रभू. मडगांवां गांधी मार्केटात गोरवांची बेकायदेशीर कत्तल जाता म्हणपाची शुक्रारा उक्ताडार आयले. मार्केटात गोरवांचे सांगाडे मेळ्ळ्यात. प्रकरण मुख्याधिकाऱ्या मेरेन पावोवन कारवाय करतले म्हूण नगरसेवक आनी भलायकी अधिकाऱ्यान सांगलां. दुसरे वटेन वाळपय साताडे न्हंयत गोरवांचे सांगाडे वडयल्ले केशीत पुलिसांनी तिगांक अटक केल्या. फक्त गोवा मीट कॉम्प्लेक्सातच गोरवां मारची म्हूण स्पश्ट आदेश हायकोर्टान मुस्लीम जमात संघटनांक आनी ट्रेडर्सांक दिला. तरी पूण गोंयांत गोरवांची बेकायदेशीरपणान कत्तल चल्ल्या म्हूण आत्र्या पयऱ्यान एक प्रकार उक्ताडार येत आसा. कांय दिसा फाटीं पणजे कोर्ती उपरांत वाळपय सातोड्ड्या आतां गांधी मार्केटान. कांय दिसा फाटीं मडगांवां खारेबांदार गोरवां सयत गायची चरबी आनी कत्तलीचें सामान मेळिल्लें. शुक्रारा मडगांवां गांधी मार्केटान गोरवांचे सांगाडे मेळ्ळे. नगरसेवक रोजी परेरा आनी सॅनिटरी अधिकारी विराज आराबेकारान वचून इन्स्पेक्शन केलें. मार्केटान गोरवां मारपाचे प्रकार वाडल्यात. प्रकरण मुख्याधिकाऱ्या मेरेन पावयतले म्हूण तांणी सांगलां. आमी फाटी साफ केलो हें सगलें फाटी जातलें 6 म्हयने जातले. पोत्तुनी गार्बेज आमकां सगळे रस्ते घेवपाक लागले. आतां आयज पळय जें घडलां तें घडपाक फुडें घडचें न्हू म्हणून कितें जाल्यार प्रिकॉशन घेवपाचें. ते सीओ तेका लिडरा आफोवन कितें हाजेर सोंसमूळ कितें सोल्युशन काडपाचें. इतले मजगतीं वाळपय सातोड्डे न्हंयन गोरवांचे सांगाडे वडयल्ल्या केशीन पुलिसांनी तिगांक अटक केल्या. उस्मान खान आनी जब्बार आनी मुश्ताक अशे दोग साथीदार धरून तिगांक अटक केल्या. पुलिसांनी उस्मानाक 7 दिसांच्या रिमांडार घेतला. उस्मान खान म्हणून ताका आमी काल अरेस्ट केलो. डेरी त्यांनी कन्फेस केलें की त्यांनी उडयल्ली. प्लस त्यांनी आनी सांगलें की सुरी आनी गोरवां तेणी मारले आनी ती फाटल्यान कुल्ल्या म्हणून. सो अकॉर्डिंगली आज SDMच्या प्रेझेन्सांत आनी बाकी वेटनरी डॉक्टरच्या प्रेझेन्सांत ते एक्सिक्यूट केले आनी 5 कल गोरवांची मेळ्ळ्या. आम्ही मागणी करता की येणाऱ्या दिसांनी हे सगळे जे कोणी बैल विकले, कितले बैल मारले हेची सामकी डिटेलान पुलिसांनी चौकशी करची आणि सत्य आसा ते लोकां समोर हाडचे. अजापाची गजाल म्हणल्यार गोरवांची कत्तल फक्त NGOंक दिसता, पुलिसांक चुकून सुद्धा दिसना. प्रुडंटा खातीर उदय परब आनी सावियो डायस. कळंगूटचो आमदार मायकल लोबो आनी पंच जोसेफ सिकेरा मदीं परत एक फावट पेटले. गौरावाड्यार रस्त्या पोंदा लायटीचे केबल घालपाच्या कामावेल्यान तांचे मदीं पेटले. वीज खात्यान पंचायतीची मान्यताय घेवंक नाशिल्ल्यान पंचायतीन काम बंद वडयलें. पूण ह्या कामाक 9 म्हयन्या पयलींच मान्यताय दिल्ली. ताका लागून परत मान्यताय घेवपाची गरज ना अशें मायकल लोबोचें म्हणणें. आपलो उदरगतीक विरोध ना, आमदार बेठोच राजकारण करता अशें जोसेफ सिकेर म्हणटा. कळंगूट गौरावाड्यार रस्त्या पोंदा लायटीचे केबल घालपाचें काम चल्लां.
हे काम पंच जोझफ सिक्वेराच्या वॉर्डान चल्लां. वीज खात्यान पंचायतीची मान्यताय घेवंक नाशिल्ल्यान पंचायतीन हे काम बंद उडयलें. हाचे वेल्यान आमदार मायकल लोबो सुवातेर गेलो आनी काम सुरू केलें. ह्या कामा खातीर 9 म्हयन्या पयलींच मान्यताय घेतिल्ली अशें तो म्हणटा. ये काम आम्ही around 9 months back we had started this work. All the left out roads in Kalangut. Now this work actually originally started around 9 years back when ex-MLA Agnello Fernandez was there. At that particular time, all underground cabling work in Kandolim had successfully completed. In Kalangut, Punch member Joseph Siqueira had stopped the work. वीज खात्यान कळंगूट पंचायतीक एक पयसो दिवंक ना. आपलो उदरगतीक विरोध ना अशें पंच जोझेफ सिकेरान सांगलें. The Panchayat or Joseph Siqueira has not stopped the work. We have issued a letter to the assistant engineer Kalagut stating that without the prior permission of the Panchayat, he has carried out digging of the Panchayat road with a JCB, thereby causing obstruction to the public, pedestrian and the vehicular traffic. MLA wants just publicity. He doesn't want to do development. I have made a letter to the engineer saying that we are for development and his compliance should reach our office within 2 days. As far as the electricity department is concerned, not a single paisa is paid to the Panchayat of Kalangut. केबलिंगाचें काम चालू आशिल्ल्यान गौरावाडोच्या 40 घरांक सारकी लायट ना. वॉर्ड मेंबर जो गावरावाड्याचो वॉर्ड मेंबर जो आसा जोझेफ सिकेरा, आपणाच्या घरा कुशीक ताणें ट्रान्सफॉर्मर हाडून बसयलो, तेका बरोबर लायट येता. आतां हांगासर जवळ जवळ समजे 40 घरां आहा आनी तांकां घरांक ह्या लायट सारकी ना. प्रुडंटा खातीर श्याम सुंदर फट्टे. घेऊया एक विराम.